सिद्धी नायकाच्या मरणाचे गुपीत अजून मेरेन सुटूक ना। म्हयनो जालो पुलीस तपास चल्ला, पूण अजून मेरेन पुलिसांचे तावडेत गुन्हेगार सापडना। ह्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सिद्धी नायकाच्या गूढ जावन राविल्ल्या मरणाचेर प्रतिक्रिया दिवची काँग्रेसीन मागला। ह्या आदी पुलिसांनी सिद्धी बुडून मेल्ल्याचे सांगून उडयल्ले, पूण प्रत्यक्षात पोस्टमार्टम रिपोर्ट पळयतकच ताच्या हातार आनी पांयार घावे आशिल्ल्याचे दिसून आयले। त्या उपरांत ताच्या बापायन कळंगूट पुलिशेंत मर्डर केस नोंदयली। कागाळान नोंद जातकच सिद्धीच्या विसेरा रिपोर्टाचो अभ्यास करपा खातीर GMC दोतोरांचे पॅनलांची निवड जाली, पूण सिद्धी बुडून मेला काय ताचो खून जाला हें पुलिसांनी पळोवचें असो निश्कर्श ह्या वेळार दोतोरांनी उक्तायलो। मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार ताची एकूच जाप, तपास चालू आसा। ह्या मरणाचेर गोंयकारांक आनी ताच्या परिवाराक कॉन्फिडन्स मेळपा सारकें स्टेटमेंट कोणा कडल्यान मेळना। एक म्हयनो जालो हे मरणचे इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां, तें बुडोवन मेला असो जो पयलीं दावो जालो, त्याच्या नंतर त्याच्या फॅमिलीकान सगळ्यांक दिसलो तो मर्डर जालो। मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो, पयलीं ताणें फॅमिलीकूय ब्लेम केलें, गोंयच्या आवय बापायक ब्लेम केलें, आनी ताणें एक सांगलें की आपूण एक चलयेचो बापूय, आनी आपूण त्या खातीर हे इन्व्हेस्टिगेशन जे करतलो ते इन्व्हेस्टिगेशन आपूण नजर दवरतलो बारीकसाणीन, आनी खंयच अन्याय जावपाक दिवचो ना। हो आमच्या मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट आशिल्लो। आमकां ह्याचेर राजकारण करपा नाशिल्लें। तो एक अशे तरेन मरण जाता थंय आमकां राजकारण करपाचें नाशिल्लें, आनी त्या खातीर आमी हो इश्यू पॉलिटिसायज केलो ना। आमी मागतात मुख्यमंत्र्या कडेन जो होम मिनिस्टर आसा की चीफ मिनिस्टरान जे एक म्हयने पयलीं स्टेटमेंट केलें की आपूण हें डायरेक्शन इन्व्हेस्टिगेशन सारकें पळयतलो आनी आपूण ताका न्याय दितलो। तेन्ना मुख्यमंत्र्याक आमी याद करून दिवपाक सोदता तुज्या त्या स्टेटमेंटार, तूं एक चलयेचो बापूय म्हणून तुवें जबाबदारी घेतलेली, तूं गोंय राज्याचो होम मिनिस्टर, गोंय राज्याचो चीफ मिनिस्टर, आनी तुम्ही प्रायम मिनिस्टराचो काल बर्थडे साजरो केलो। बेटी बचाव बेटी, एक जर सिद्धी नायक जी आमची गोंयची चली, आमच्या गोंयच्या चलयेक आयज न्याय दिवपाक जाय। सिद्धी नायक ही गोंयची चली आसा आनी गोंयच्या प्रत्येक आवय बापायक दिसता की सिद्धी नायक ही आमची चली। आयज एक गोंयच्या चलयेचेर अन्याय जाल्लो आसा आनी एक म्हयनो ताचो बापूय तडफडटा सगळे कडेन वचून की आपली चलीचो मर्डर कसो जाला ते गुपीत जे आसा ते उगडी करा म्हणून। आनी मुख्यमंत्री जो आपूण क्लेम करतालो की आपलो चलयेचो बापूय म्हणून तो ओग्गी आसा। त्याच्या नंतर सीएमाच्या बायलेन साखळे काउंटर मोर्चा करता आसतना सांगला आपुणूय जबाबदार। आमी मागतात मुख्यमंत्र्या बायले कडेन की तुम्ही जे स्टेटमेंट त्यांना केल्ले दबाव हाड तुमच्या मिस्टराचेर जो गोंयचो होम मिनिस्टर आसा की अशें जर चालू उरलें जाल्यार आयज एक भयभीत वातावरण जाल्लें आसा। डेथ, मर्डर, रेप गोंयांत वाडत आसा। तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करना, तुम्ही हांगा कोणाक प्रोटेक्ट करपाक सोदता आनी कोण प्रोटेक्ट करपाक सोदता हें कोणाक खबर ना। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।